समर्पित या पवित्र जाग्यार सुम्याची कृपा
मागोवन घेवंक आशीर्वाद मागोवंक बेसांवां घेवंक हांगासर आमी आयल्या ह्या पवित्र वेळार आमकां सुम्याच्या पांया तळा मोरये बरी समर्पुया आनी ताचें उतर आयकूंक नियाळ करूंक आयकल्लें उतर नियाळ केल्या उपरांत अंगदान पाटी वता आसतना त्या जिवितांत पाळूंक जाय अशें करपाक बळ मागया. त्या खातीर ह्या सुम्याक आराधना करतना अनेक कोणी आमी गायलेलें गीत गावया. आमचे हात आमी उबारया आनी सुम्याक आमी सांगया हें गीत आमी परतून गायता आसतना जेजू मोगाळा तुका आराधना करूंक हांव हांगासर आयला, तुजें उतर आयकूंक आयला, तुजी कुशी करूंक आयला, तुजें बोळ मागूंक आयला. त्या खातीर हें आराधन म्हजें तुका समर्पीत आसतना सगळी आनी बरी हें गीत आमी गावया. आमची काळजां मनां उक्ते करया आनी थंयसर सुम्याक सगळ्या काळजान मनान सगळेक आराधन करूंक कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आमचे हात आमी वयर उबारया आनी हें गीत आमी सांगाता सगळी व्हडल्या ताळ्यान संतोशान गावया. देवाक माद्री आराधन तेंचे सुगूर आनी खंयच्याच देवाक आमी आराधन करूंक ना. कित्याक तो जर आमचो सोडूनदार रचनार बसनार त्या देवाक आराधन करूंक मोगाळ पावलो हांगासर आमी आयला. तो आमच्या मध्ये आसा तो उंडो हांगासर सर्गार नांव देवन आयलो. त्या खातीर उंड्या रुपार तो आमच्या समोर आसतना ते कोरास अनेक कोणी आमी गावया. उंड्या रुपार Hallelujah, 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 hallelujah. वैभोगाळ भाव बेनो आमी उबे रावया कित्याक म्हळ्यार सुम्याक आराधन करूंक हांगासर आमी आयल्या. पयल्यान पयलीं आमी अर्गां दिवंक जाय. खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा त्या खातीर अर्गां दिता आसतना अर्गां दिवची स्तुती आराधन ही गीतां गायता आसतना
दोन संगती आमी करूंक आसात. आमचे काळीज आमी उबारूंक जाय. आमचे मोनाची बागलां उक्ते करूंक जाय, दारां उक्ते करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक भेटता मुसेरी खवलें भें तांचे भितर आसलें. तांची घराची बागलां मात न्ही, काळजाची बागलां, मोतीची बागलां सगळीं धांपून आसलीं. कांयच जावना. आनी तांकां सांबाळटली कोण? मोरी माय. त्या वेळार जेजू येवन शांती तुमकां म्हणल्या उपरांत थंयसर एक काळजा मोनाचे बागेल दार उक्तें जाता. निमाणे तो पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत मोगाळ भाव भयणो त्या धैर्यान पेद्रून उरल्या दिसांनी पसरली ती सुवार्ता आजून जिवाळ उरल्या. आनी हें समजोचें जाल्यार पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जाय मोगाळ भाव भयणो. कित्याक रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 संपावलो पवित्र आत्म्या विशीं इतलें बरें बरयता आनी म्हणटा तें पवित्र आत्म्याचें सगत ना जाल्यार आब्बा बापा म्हणून देवाक आमी उलो करूंक जायना. तशेंच कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत ओळ 3 संपावलो म्हणटा कोणा लागीं हो पवित्र आत्मो ना, आमच्या जेजूक सोमी सोडून म्हणून उलो करूंक आमकां जायना. त्या खातीर हे एक वराचे आराधना आमी बागयत आसतना त्या पवित्र आत्म्याची कृपा बळ आमी मागया. त्या पवित्र आत्म्याक येवकार दिवया. येवकार पवित्र आत्म्या आमचे मदें. तितलें मात्र न्ही, ते आमी दोळे आमी धांप्यान सांगया म्हजे क्रिस्मा दीस तुका हांवें भोगला, म्हजे ओला दीस तूं म्हजे धर आयलाय. पूण आज आनीक बडी म्हज्या सोम्याक ह्या उंड्या रुपार आसच्या म्हज्या सोम्याक आराधन करता आसतना उक्ते कर म्हजें काळीज आनी म्हजें मौन समजून काडणी उक्ते शिसा बरी. सोमी जिवन जाला, सोमी म्हजे सांगात आसा आनी केन्ना तो पवित्र आत्मा आमच्या मदें आसता तें समजून काडणी सुरू आसता. त्या खातीर हें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गाता आसतना मोगाळ भाव भयणो आनी एक फावटी आपया त्या पवित्र आत्म्याक आमचे भितर आमचे काळजां आमची मनां दारां उक्ते करूंक समजून काडणी सोमी कोण पवित्र
आमच्या वाड्यात आमच्या फिरगळचे हे आमचे मोदे आमच्या कुटुंबाची मोगाची काळजा उठते कर बक्षऱ्याची काळजा उठते कर समजण्याची काळजा उठते कर नितळकाची दारा उठते कर तुझ्या कैसर तू असा थैसर उजवाड मागता काही देवाची कृपा वळटा तुझे आशीर्वाद वळटा त्या कधी तुझ्या लागी आम्ही मागता तुझी सावळी आमचे कळवते तुझी सावळी सजर पडली की तुझे हजर पडले सावळी सजर पडली की तुझे सावळी त्या मोर्येमाचेर पडली की तुझी कुरपेन ती बोलली आज ती सुकुरपा आज आमकां गज देवाच्या पुत्राचे नियाळ करत असताना तुझी सावळी आमचेर आसो दी म्हणून आम्ही मागता हे पवित्र आत्म्या तर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक देव जेजू तुझ्या सांचे की तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणे आयिल्ल्या वेळार धैर्यान ते भरले तुझे बिसाव तांकां समजले आज आमी तुझी भुरगीं तुजी पाटलांवदारां हांगासर आमी हाचे हात आमी जोडया दोळे आमी धांपया एक बर उडास सोडया हे पवित्र आत्म्याची सावळी मोरयेचेर पडिल्ल्या वेळार कितें जालें पवित्र आत्म्याचे देणे सांचेर आयिल्ल्या वेळार सगळें बदललें आनी आज तूं आनी हांव ह्या पवित्र जाग्यार विवेगड त्या सवांग आनी आमी आयल्या जांगडो कुटुंबा पासून मागोवंक जायते जाणांक मागता म्हणून आमी सांगलां जावं पुरो पिडेचे प्रॉब्लेम जाग्याचे प्रॉब्लेम पयशाचे प्रॉब्लेम रिणाचे प्रॉब्लेम भलायकेचे प्रॉब्लेम ना समाधान थोडें काम जाय जायते त्या सवांक आनी ह्या जाग्यार आमी आयल्या कित्याक हो आजापाचो जागो आज सुमी ताची कुरपेचे दारां उक्ते करूं दी आनी आमचे मागण्यांक ताचो प्रतिफळ फावो करून दिवं खरेलतेपणे एक घडी बरो मौनपणे आमी मागया दया करून बसात मगाळ भाव भयणो एक जावन कोडयाळच्या दीस पयलीं आमकां दोन पवित्र जागे आसले एक हांगा जाल्यार आनी एक आत्तूर न्ही आतां आत्तूरले पयस जाला कित्याक म्हळ्यार उडपी दियेसीस पूण देवान आमकां आज सोडना तितले पयस वचूंक ना जाल्यार आनी एक जागो आमकां दिला मुडीप एका महान संताच्या जिविताचेर नदर घालन हांगासर एक पवित्र जागो पवित्र तळ आमी उबारला आनी हर एका शुक्रार मेळ्ळे हांगा येवन नव्यान कर मागणें केल्यार खंय मुनी आमकां देवाच्या उतराचेर बळान उजवाड मेळटा तितले मात न्ही आमच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळटा म्हणून कितलो लोक हांगासर येता आमकां गोत्त आसा ते मेन रोडांतून हांगा येजी जाल्यार तितलो स्लाब ना जाल्यार खंय एक ल्हानसो बोवाड तसो उजवाड एक किटाळ बोवाड तशें खंडी जाणां हांवें इल्लो त्याग केल्यार आनी हांगा आयल्यार देव म्हजे मागणें आयकतलो घरांत हांव मागणें आयकलां म्हूण न्ही पूण खरें हे आमी थोडे फावटी म्हणटा थोडे जागे आनी सकत आसता कॉस्मीक एनर्जी आमी म्हणटा आनी ह्या जाग्यार ती सकत आसा त्या खातीर कितलो पयस आसा एका टायमार सुडगाड जाल्यार आज देवाच्या कुरपावळची जागो आसा जावर आसा त्या खातीर आमकां नियाळाक एक सवाल आमी कोवलो कित्याक थोडोस वेळ आमकां आसा आनी ह्या सवालाचेर आमी नियाळ करया खरेंच म्हज्या वेळार आमी आसा आनी खरेंच म्हज्या वेळार 3 संगती आमकां करूंक आपयला काले दे काले 3 संगती आमी करता सिंचच्या बुधवारा शर्मा पाद्रेपान सांगना जाल्यार आमकां गोत्त आसा खरेंच म्हज्या टायमार वेळार प्रत्येक जावन 3 संगती आमकां करूंक उपास मागणें दान धर्म कोणा बसत ही करचे आमी हे 3 संगती कोणा बसत करचे गोत्ता आगी
जेजू पुसत नाही तर नाही ताका गरजच ना देवा पुसत नाही आमचेच पुसत कित्याक आमच्या आत्म्याच्या सडवून हें पुसवत आनी हें हांव करता आसतना कित्याक हांव जेजू लागीं येता देवा लागीं येता देवाच्या उतराक लागीं जाता म्हजेर हांव एक दिश्ट घालता म्हज्या आत्म्याचो हावो कसो आसा वातावरण कशें आसा मेळ्ळागी नितळागी क्लीन करची गरज आगी हें पुरो चिंतून एक नियाळ करूंक आमकां खरेंच मातसो वेळ आपयता त्या खातीर पयले सवाल आज आमच्या नियाळाक आमी कोण या हांव कोण आतां हांवें विसरल्यार हांव कोण या तुमी कोण म्हळ्यार पयलें सांगचें कांय आमचें नांव आमी सांगता आवय बापायचें नांव आमी सांगता आमचो विळास सांगता आमची फिरगत सांगता वय गे तितलें मान्नी तुमचे कडेन कार आसल्यार कोणें म्हणले कार कोणाचें म्हळ्यार कितें म्हणटा हांव म्हजें म्हणटा हांव एक दीस अशेंच जालें एक नव्यान कार बेजमेताक हाडलें आनी विगारान विचारलें हें कार कोणाचें आनी घोव म्हणलो म्हजें फादर सायडीक बायल रावन आसली ताणें कितें म्हणून आसलें आमचें म्हणून आसलें आमकां संवय ती खालें म्हणी बरें केल्यार हांवें खालें म्हणी बरें जाल्यार हांवें कार केल्यार हांवें घर बांदल्यार म्हजें तेंचो सूख जाता ना ताचें आज मस्त बडी आमची काजराची बेस कुटुंबां मोडटात ह्या दोन संगती खातीर त्या खातीर काजराचो शर्मो थोडे फावटी हांव सांगता हें कितें म्हणी कुटुंबांत बरें जाल्यार सांगा या आमचें जावं पुरे कार जावं पुरे एक वस्तू हाडल्या घरांत जावं पुरे घर बांदना कितें बरें जाल्यार सांगा आमचें तें खंय म्हणी पाड जाता सूख जाता सांगा ती म्हजी सूख म्हूण सांगा आमी उलटा करता जायते फावटी आज आमची कुटुंबां मोडटात कितें प्रॉब्लेम येता म्हणल्यार बरें जातना हांव पाड जातना बोड राप्पा चेंज जाता ताका तें पुरो चिंतून बसता आसतना मोगाळ पळय हे सवाल आमी कोण आनी ह्या सवालाक सान पेद्रो ताणें बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 9 अपूर्वान आमकां जाप दिता सगळ्यांक सांगता आमी कोण म्हूण तो सांगता घरा वचून वसा आनी नियाळ केल्यार कळटा आमी कोण म्हणून आनी पळय सांगता पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 9 आनी हांगासर अशें बरोवन आसा हांव वाचतां तें पूण तुमी विसून काडलेली पर्ज रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक आतां सांगशात की तुमचो एड्रेस हांवें विचारल्यार खंयची फिरगत तुमी सांगशात की कोण तुमी 4 संगती एका क्रिस्तांवानी उडास करूंक जाय हांव कोण आमची आयडेंटिटी कितें आमचें घर न्ही कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्यार 24 घंटे हें मोडे केदाळ काडचें म्हणून गोता गे आतां येयले 2-3 दीस सर्त शिशी जातात कित्याक भायर आलो येवंक आसा पूत येवंक आसा धूव येवंक आसा पयलें मरे कांय ना 24 घंटे भितर कितें 25 घंटे जाल्यार गाणी येता मुहूर्त फुगता फुट्टा वासता पूण आमकां क्रिस्तांवांक अपूर्वाची आयडेंटिटी एक आयडेंटिटी आसा सान पेद्रो आमकां प्रत्येक बडी म्हणटा 4 संगती पूण तुमी विसून काडिल्ली पर्जा सांगेत की आमी कोण विसून काडिल्ली पर्जा बसते न्ही खंय मेळ्ळी भाड्याक हाडली न्ही आमी थोडे आमकां कामाक गरज आसल्यार आमी भाड्याक हाडटा सकाळी म्हणसर 2 म्हयने 1 म्हयन्याक न्ही थळी न्ही आमी विसून काडलेली पर्जा कोणें विसून काडलेली देवान दुसरें रायाळ याजक वर्ग याजक म्हळ्यार कोण देवान ताच्या मिसावा खातीर मागलेली विसून काडली भाड्याक हाडली न्ही आमची घरा फंक्शन आसल्यार आमी आयदनां भाड्याक हाडटा वयगी व्हडली व्हडली फंक्शन आसल्यार ल्हानशे एक 10 जाणां गेस्ट आयल्यार फेस्ताक बरें जाल्यार घरची आयदनां यूज करता वय ती कोणाची ती आमची भाड्याक हाडली न्ही आमी तिसरें
एक पवित्र राष्ट्र. पवित्र आमी. कित्याक पवित्र? कित्याक म्हळ्यार दोन संगती आसात कित्याक मागीर पवित्र. एक आमकां रसतना देवाक असो विस्वास आत्मा आमचे भितर घाला त्या खातीर पवित्र. दुसरें निमाण्या शुक्रारा दीस सोम्यान ताचें पवित्र रगत आमचे वयर घालून आमकां पवित्र केल्यात. बेश्टे पवित्र आत्म्यान घालून पवित्र जाली न्ही आमी. होय मू हालेलुया. सुरवारा दीस नवे उदक बेंजार करून आत्म्यात कलेक्शन पवित्र जाता ताचे पयलेच आमी पवित्र. कित्याक देवान आमकां रचतना तसो पवित्र आत्म तसो श्वास आमचे भितर आसा त्या खातीर पवित्र. दुसरें निमाण्या शुक्रारा दीस केल्लें तें सोम्याचें त्यागाचें रगत रक्षण आमचेर पडलां त्या खातीर आमी पवित्र. मोगाळ भाव भयणो आत्म्यात घालता म्हूण न्ही खंडीच ते एक हात्यात आमकां पवित्र करता म्हणून सैतानाच्या सगळे भितर झुजोवंक या आमकां समाधान दिवंक आत्म्याता वरवीं म्हजे कुडीची पवित्रकाय हांवें चडयल्या आमी समाधान करूंक पूण ताचेर वरतें. आनी चवथें जावन आसा देवान आपलेंच दायज पूण विसरून काडली परसा. दायज म्हळ्यार कितें? दायज म्हळ्यार कितें वता गे? दायज म्हळ्यार गिफ्ट न्ही, कोणी इनाम दिल्लें न्ही. दायज म्हळ्यार कितें म्हणी म्हजें आसा जाल्यार हांवें काम करून कश्ट काडून कितें हांवें आपणायलां तें गिफ्ट दिलें म्हणजे दायज न्ही. जर तर हांवें काम करून इल्लेशे पयशे जमो करून त्याग करून जर तर एक घर बांदलें जाल्यार तें तुजें. कश्ट काडून कितें करता एक घाम पिळ्ळा तें. आनी हे दायज देवान कितें कश्ट काडल्यात? काडल्यात की देवान कश्ट आमचे बसत काडल्यात की सड्ड पयस वचचें म्हणना. खुरीस पळयल्यार कळटा आमकां. खाले पळयल्यार कळटा. खुरीस पळयल्यार कळटा. आज दायज म्हळ्यार आमी चिंता म्हज्या आवय बापायचो वांटो. हय मू सत्य मू सत्य मू. आज सवाल करचें कितें आतां बापाय इल्लीशी प्राय जाल्लें लक्षणां पुताक एक 1000 जाल्लें लक्षणां तांतूं हे दोग ते पूत म्हण आले ते बापायची गतत. म्हाका कितें दिलें तुवें? आमी चिंता तें दायज. अरे तें बापायचें उदारपण तुका दिल्लें. तुजें दायज म्हळ्यार तूं घाम पीळ कश्ट काडून कर तें तुजें. तें समाधान दिवचें. आज खंडी जावं हांगा तर बसल्ली आनी उबे रावल्लो ह्या जाग्याच्या त्या दिसपडान कितले जाणां पडून आज वताडटात न्ही. 1 सेंस जागो 2 सेंस जागो बारीक वाट मोठी वाट. ताणें बरो काण गेला बापायन ताका बरो दिला बापाय नाका बरो दिला आनी पयर कोण गेलो म्हणटलो. आज पुलिसाक आनी लॉयराच्या बायलांक खंयचे इम्पॉर्टंट फेस्त येता आसतना जावं पुरो दिपावळी युगाद येता आसतना तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक वस्तू काडूंक पयशे दिवचे क्रिस्तांवांनी म्हणून. समजो न्ही घाले म्हणून लॉयराक आनी पुलिसाच्या बायलांक आनी भुरग्यांकय आमच्या बायला भुरग्यांक कांय दिनाले व्हडली बसताक. आमच्या कुटुंबाच्या कांय दिनाले व्हडली पूण आमच्या पुलिसाच्या आनी वकिलाच्या बायलांक खंडीत पडलें. कित्याक हरये पड जायत कितल्यो केस ह्या आसा आमच्या जाग्याच्यो कोत्ता आसात गी. वकिला कडचे आहात पुलीस स्टेशनात हिंदवांच्या सडनांत खंय मापल्याच्या अंतरांत खंय ते जेस्कर मुक्ती जाता खंय. आनी आज त्या खातीर म्हणलें हांव कोण? जर तर हांवें चिंतलें आमी विसरून काडली परस जाल्यार देवान कित्याक संवसार विशय जाय समजो वस्तू जाय आमकां ताचे फाटल्यान लोभ दोन ताचे तावन आमी शांती समाधान पाड करचे कितले संगती नात गे आमच्या विशयांत आसात न्ही. कितलेशे पडटी शांती समाधान पडटा. दुसरें आमी म्हणटा आमी याजाक वर्ग रायाळ याजाक वर्ग जाल्यार ते आमकां कळ्ळें पूण आमकां डिस्टर्ब करचें तें आमकां सोडून दिवंक जायना गे जाता. तिसरें आमी पवित्र राष्ट्र म्हळ्यार सर्गीचे दायजी आमी म्हणटा आसतना खंयच्याचेर आमी चड ध्यान करचें. पयर एकलो म्हणटलो अशेंच वाचता आसतना अपूर्व अशें ताणें लायन सांगल्ली तूं कितलो ग्रेस्त जावं दी
कितलो तुजे कडेन कार आसूं दी कितले मर्सिडीस आसूं दी निमाणें तुका व्हरचें आंबुलन्सार काय दुबल्याक काही गाडी नाही काही ना जाल्यार ताका व्हरचें खंयच्यान आंबुलन्सार गुरेस्त कितलोय आसूं दी करोडाची गाडी असल्यार निमाणें व्हरचें खंयच्यान कोणसो पूत म्हणून सांगत की म्हज्या बापायची मर्सिडीस कार आसा 1.5 करोड दिला निमाणें पयलीं घरा जावन सिमिस्त्रेक घरा जावन त्या उलपावच्या जाग्यार रेडी आगे तो व्हरना कित्याक म्हळ्यार ताचो खंय वचपो त्या कारार रावत आनी नेक्स्ट टायम हांव कार असर येतना डिस्टर्ब करीत जिवल्ल्या मनशाकडून भियेनाच मेल्ल्या मनशा भियेनाच त्या खातीर जेजू जिवण जाल्या उपरांत शिसान मोदल्या जर भियेले ते ताचे उपरांत दोनी येता आसतना सकाळींची 3 वरां दोनी येता आसतना दोवेंत काल्यांक दिसलें जीव असले जेजूक ते भियोन हाडे मेल्ले आयले मेल्ले म्हणून पेद्र उडोवन पडोवन आनी एकलो जेजू जुवांव न्हिदुल्लो आनी जाकोब आनी कालेक नासलो जुदास कांय पयशे मागतलो कोण ना पटीर ते चिल्लार खंय पडल्यात त्या बियान पोती सो नायत तो म्हळ्यार पोतो इन्चार्ज आसलो पयशे इम्पॉर्टंट नाय खंय धरून तो कांय बोब घाली कोण ना मेल्ले आयले मेल्ले आयले मेल्ले आयले म्हणून मोगाचो ताका आमी कोण म्हणून आज आमकां आन्सर मेळ्ळें आनी हे आन्सर हांगात हांव कान घेवन पाटी वता आसतना तशेंच पत्तीक आमी जियेल्यार हे उतराक मोल ना बायबलाक मोल ना आराधनाक मोल ना हेच्या बदलाक 1% म्हण आज ट्राय करया हांव ह्या संवसार असो न्ही संवसारांत म्हाका दिल्लें तें आधार कार्ड खाली ID म्हजी तितलेंच मेल्या उपरांत तेंय ना पूण म्हाका आनीक आयडेंटिटी आज सांग पेद्रो ताच्या पयल्या पत्रांत म्हाका सांगता हांव कोण आमी कोण म्हणून अनेक बडी रिपीट करया की आमी कोण म्हणून समजूंक पयल्यान पयले सांग पेद्रो म्हणटा आमी कोण देवान विंचून काडली परजा वटल्यान म्हणा पळय तुमी कोण तुमी कोण शुअर मू समजलें मू पयलें व्हडलें बोट दुसरें बोट रायाळ याजक वर्ग कितें रायाळ याजक वर्ग पयलें खंयचें देवान विसरून काडली परजा दुसरें रायाळ याजक वर्ग समजलें गी तिसरें एक पवित्र राष्ट्र 3 संगती रिपीट करया गे पयलें देवान विसरून काडली परजा रायाळ याजक वर्ग तिसरें एक पवित्र राष्ट्र आनी चवथें देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक देवाचें दायज आमी कोण देवाचें दायज देवाचें दायज म्हळ्यार देवाच्या काळजाक लागीं आसले विशय ताका आनीक 4 संगती आनीक पडी रिपीट करया गे कोण तुमी देवान विसरून काडली परजा रायाळ याजक वर्ग तिसरें कितें पवित्र राष्ट्र चवथें देवाचें दायज खंडीत भोगता की तुमकां हे 4 संगती तुमचे आसात की तितून मातशें गोत्तून नासलें की आज गोत्त जालें की पाळया आमी दया करून उबे रावया पळय दया करून उबे रावया आनी हांगासर आमी आयल्या देवाच्या दारार दर्शन कांग्यो हांगासर आमी आयल्या आनी आज हांवें येदोळ सांगले 4 संगती देवान ताच्या उतरां मरिफात सांत पेद्रूच्या पत्रां मरिफात उक्ते केल्यात आमकां हांव एक सम्याचो मोगाळ व्यक्ती पूत धूव आनी पूत धूव म्हणटा आसतना कित्याक हांवें देवाचेर आज होगडायचे म्हणजे ल्हानशे विशया खातीर झगडें करन राग करन बक्षीत आसतना रावोन ताच्या बदलाक कित्याक सम्याचे दायज जाल्लो हांव तसो पूत आनी धूव हाच्या मुखार रावोंक हक्क आमकां मेळ्ळा आमकां त्या खातीर आमी हें गीत गावया आयल्या तुज्या दर्यार दर्शन घेवन सम्या कित्याक दुसरें कांयच हांव विचारूंक येवना तुजें दर्शन दी तें म्हाका पुरो तुजें दर्शन दी तें म्हाका पुरो तितलेंच आमी मागया आनी एक कांतार आमी गावया आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सम्या उदार दर्शन दी
सोम्यावोदा तू आमचो व्हडसोड व्हडटा पाया पडटा तुझे संगत आया सकळ सगळा दर्शन दी सोम्यावोदा आया तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्यावोदा हालेलुया 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 Haléluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. न्हिदतागी कित्याक म्हळ्यार दग जातना काही फेनाच्या पदां बरें वारें आयल्यार कितें जाता थंय तरी जेम येता न्ही गे पूण जेमेक हांगा येवना आमी येवना त्या खातीर जडस आमी पळयलें कितें आमी कोण 4 संगती सामक्यो उडास करता पयल्यान पयलीं आमी विसर काडली परजा रयाळ याजक वर्ग काल पवित्र राष्ट्र आनी देवाचे दायज आमी आनी हें पूर आमकां देवान दिल्या उपरांत देव आमचे तावन कितें आशेता तें इम्पॉर्टंट तें मुख्य जावन आसा इतलें पुरो देवान आमकां सांगल्या उपरांत ताचे उपरांत देव आमचे तावन कितें आशेता जायत्यो संगती देव आमचे तावन आशेता मोगाळ भाव भयणीनो जायत्यो संगती देव आशेता थोड्यो संगती हें पळया आमी कित्याक आमकां वेळ उणें आसा ताका थोड्यो संगती हे करजपाच्या काळार आमी कितें करयेत कितें देव आमचे तावन आशेता आनी पयल्यान देव आशेता इजाया प्रवादी आमकां म्हणटा इजाया प्रवादी अध्याय 1 वोळु 18 अध्याय 1 वाक्य 18 कितें म्हणून देव इस्रायल लोकांक सांगता पळय इस्रायल लोकांक मात न्ही तुका आनी म्हाकाय सांगता देव अशें म्हणटा येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर येया आमी उलोवया कितें देवान सांगलें आयकलां गे तुमी देवान सांगलें आयकलां आमी बक्षियात हें करा दान धर्म करा उपास करा हें उतर आयकलां गे तुमी आयकलां गे व्हेरी गूड कोणागे म्हळ्यार आयकलां वय देव कितें म्हणटा आज येया बसून उलोवया कित्याक गोत्ता कितें म्हणटा इस्रायल लोक हरयेक पडीन देवान इतली आजापां केल्यार प्रत्येक लोक देवाक दुरसतलो तूं समाणाय म्हणटलो आमी आयकलां सांगलें गोवान बायलेक सांगचें तूं समानाय म्हण सुनान मायक सांगचें आयकलां आमी मायन सुनये सांगचें आयकलां तूं समानाय तूं समानलें जाल्यार हें पुरो जातें ना थोडे फुडें आमी विगार समाना गुरकार समाना प्रतिनिधी समाना व्हडलो भाऊ जावन तूं समानाय हें आयकलां मू हें पुरो साहज देवाक तुज्या इस्रायल लोकांक सांगलें तूं समानाय इतलें पुरो आमी करता तूं आमचे मागणेत आयकनाय आमकां बक्षिनाय आमची बरीं कामां तूं पळयनाय हें पुरो दूर जाताना देव म्हणटा ये
बसून उलया. इसाया प्रवादी अध्याಯ 1:7-18 उडास्तोरा. देव आशेता मोगाळ भाव भयणो. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1:26 थंयसर कितें म्हणटा, देवान मनशाक त्यानी दिसता मनशाक देवान एका पाड्या बरी रचलो, मंडो व्हडलो शिंगा तशें रचलो गे. कसो रचलो? कसो रचलो? आपल्यास सारक्याचो स्वरुपाचो करून रचलो. कित्याक? संबंध बांदूंक. आमी पेट्या कडेन उलोवंक जाता, उलयता थोडे फुडें, तो शिमटी हालयता, ओ हो रांगाल घालता, पूण ताका आमची बात समजता. अरबी पुरा आतां परत तांकां पयशे आसात, ते वाघा कडेन बरें खेळटात. तांकां घरांत वाघ आसतात, चिराते आसतात. आमचे अरबी कितले पयशे करोड घरांत ताचे वाघ पुरो आसता, ताका ट्रेन करूंक पुरो आसा. पूण कितलो पयसो करोड असो वाघ जाल्यार उलोवंक जाता. आमची मर्जी दाखयच, गरज दाखोवंक जाता. पूण देव पळय, कित्याक देवान मनशाक रचलो आनी ताचेच स्वरुपाय म्हळ्यार ताका ताचे लागीं संबंध बांदूंक जाय, उलोवंक जाय. आज घरा आमी कशें उलयता? 4 कुडांत 4 जाणां, 4 जाणां 4 मोबायलां. ब्रेकफास्ट रेडी जाल्या, टांग ब्रेकफास्ट इज रेडी, प्लीज कम. न्ही गे, पयले रुमाक आवय म्हणटाली, अरे धाडटू ते धाडटूक वचून आपय रे, जेवण रेडी जालां, धाडटूक आपय रे. संजेर पुरो 9 जाल्यार आंबोरीकार आगे आवय म्हणटाली, या रे सकळी आपयतली, उलयतली. हांव आमी पळय उलयतले. आमी म्हज्या कम्युनिटींत आमी ते एक जाण पदऱ्याप आसात. आमी काले करता म्हळ्यार जेवतना आमी मोबायल यूज करना. दवरता मोबायल, काय एमर्जन्सी जाल्यार कॉल आयल्यार पळयता, एमर्जन्सी समथींग दवरता आमी. गरज जाल्यार मात आमी काडटा. आमकां आज गरज ना, देवाक गरज आसा. उलया, येया उलया. आनी देवा म्हणलें, खरंच मन 3 संगती आमकां दिल्यात. तांतूं एक जावन आसा मागणें. कालें तें मागणें. मागणें म्हळ्यार कालें. म्हज्या देवा कडेन हांवें उलोवचें, दुसरें कांयच न्ही. थियोलॉजी पूण आमकां नाका. मागणें एक्सप्लेनेशन करूंक, विवरण करूंक. मागणें म्हळ्यार कालें, मागणें म्हळ्यार कालें, कांय न्ही. हांवें म्हज्या देवा कडेन उलोवचें. कित्याक? इसाया प्रवादी अध्याय 1:18 तो म्हणटा, येया उलया, येया उलया. आसा गे म्हाका टायम, वेळ आसा गे, मौन आसा गे, सोंसणीकाय आसा गे. आमकां सोंसणीकाय ना, टायमय ना, फुरसोतय ना. कितें म्हणी संजेचे मागणें जालें काय दाळ्याटी मोग जाता आमकां. आनी ह्या दिसांनी भुरग्यांक अयो शुक्रारा दीस घरा काय कुर्सा वाट आल्ल्यार कोळे आठे विटे आमचे, आठे विटे. आज पयलें संगत ह्या खरेंच मात देव आमकां आपयता. कित्याक? उलया म्हणटा तो. आनी मागण्या जावन मोगाळ भाव न दुसरें कांयच न्ही. त्या मागण्यात आमी सांगूंक पुरो, म्हाका तें दी, हें जाय, तें गरज आसा, हें गरज आसा. ताच्या आनी पयलें हें मागणें जावन आसा हांवें म्हज्या देवा कडेन उलोवचें. कशें म्हज्या घोवा कडेन, पयले कडेन, म्हज्या भावा कडेन, भयणी कडेन उलयता गे, ताचेर निवरतें. त्या खातीर जेजू काल करतलो, सकाळीं आनी सांजेर एक सुर्या जाग्यार वचून आपल्या बापा कडेन संभाशण करतलो, उलयतलो. त्या खातीर अपुर्बाचे कथार आसा गोतागी, सोमिया मागोवंक शिकय. मस्त म्हणी आयकला मो सोमिया. सोमिया लुकाचो वंजेल अध्याय 11 ती वोळ 1 तावन सुरू जाता. शिसांनी म्हणलें कितें सांगलें गोतागी, जशें जुआवन ताच्या शिसांक शिकयलें पळय तशें आमकांय सोमिया, सोमिया पिशे ते आमचे शिस. कितें गोतागी,
ताणी ही जालें आले पयर तुवें 5,000 लोकांक आले उंडे करून मॅजीक करून शिकयलें आले आदले पटी लाजाराक तुवें जीव केला तशें आमकां शिकय आजापा करूंक जाय जादू करूंक जाय लोकांनी आमकां पळोवंक फुलयचें लोकांनी आमकां पळोवंक वयर धरचें तें आमकां शिकय म्हणलें गे त्या दीस तुवें दोनीर आसतना वारें वादळ उठलें आनी तुवें एका सुत्रान म्हळ्यार थंड तें रावलें तें शिकय आमकां जादू करूंक शिकय आजापा करूंक शिकय ना सोम्या आमी पळयलें तें तुवें 5,000 लोकांक वाडचें पयलें तुज्या हातान तें उंडे आनी मसले केल्या उपरांत आमी पळयलें लोक तुजे दोळे वयर गेले लाजाराक परतेगी पुना जेवण करचें पयलें दिंबेर तूं पडलोय तें शिकय आमकां तें शिकय दुसरें नाका मागोवंक शिकय जाता गे म्हजे कडेन आसा सोम्या हांव कश्टांत आसतना देदोस पडत आसतना इरार येता आसतना रिणान बुडटाना घरान समाधान आसतना सोम्या पयलें म्हाका मागोवंक शिकय उबें रावया एकंदर आमी घावया आनी सांगया सोम्याक तुजे कडेन उलोवंक शिकय मागण्या रुपार दुसरें कांयच नाका म्हाका सोम्या आसा हांगा तावन पाटयो तें शिकय म्हाका मागोवंक शिकय म्हज्या सोम्या म्हज्या दर्या म्हाका मागोवंक शिकय म्हज्या सोम्या म्हज्या दर्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय म्हज्या सोम्या म्हज्या दर्या म्हाका तूं मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय दुकान मोडटाना उबा मार्गाक आसतना सोम्या मागोवंक शिकय कितें करूंक शिकय येताना मोजे सुताना सोम्या मागोवंक शिकय सुविधानी बगताना विश्वास मेळटाना सोम्या कितें करूंक शिकय कितें करूंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय ओय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय विज्ञान वारा येताना कसा पावसा पडटाना सोम्या मागोवंक शिकय जिविताचें जाताना थंड जावन बसताना सोम्या मागोवंक शिकय सोम्या मागोवंक शिकय थंडे पावसा पडटाना जियेंत येताना सोम्या मागोवंक
소미야 마곡시가 소미야 마곡시가 모자 소미야 모자 드니야 마카토 마곡시가 모자 소미야 모자 드니야 마카토 마곡시가 할렐루야 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 가슴이야 주소 원난 가슴이야 주소 할렐루야 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 브라카 원난 가마이 마두가 할렐루야 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 디미라미 갈루야 모갈보 비나 디미라미 보로야 디미라미 보로야 मुझे समिया मुझे दुनिया तुझ्या मुखाराव मेर पडला म्हज्या जिवितांत जायती लारां म्हाका दिसतात जावं पुरो पिडेचे लार दुस्मानकायेचे दार समिया म्हाका बोगसूंक जायना समिया म्हाका मागोवंक जायना कित्याक जायते पोवडी जायत्यो संगती म्हज्या मोतीन म्हज्या काळजांत म्हाका दसतात त्या खातीर म्हाका मागोवंक जायना तुजे लागीं मागणें करूंक उलोवंक जायना सुम्या ह्या वेळार सुम्या हांव म्हाकाच तुका समर्पिता ह्या खरेंच म्हज्या काळार हांवें प्रयत्न करूंक जाय हांवें निश्चय केला इल्लेशें चड मागोवंक इल्लोसो उपास करूंक दान धर्म करूंक सुम्या सोम्या जायते पुढे मोद चंचल जाता हांव वीक जाता आबा लावूं जाता कुडीत सकत घातले बरी जाता म्हाका मोन आसा खरें म्हणून पूण सोम्या बारीक कश्ट मागतात त्या खातीर हांव दिंबेर पडून तुजे लागीं मागता दी म्हाका कुर्बानी बोड तुवें सांगलें तें उतर इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव अध्याय 1:18 येया बसून आमी उलया म्हाका उलोवंक शिकय मागोवंक शिकय आनी खंडीत हें हांव शिकलो जाल्यार शिकलें जाल्यार उरलें पुरा म्हज्या जिवितांत हांव पयस करूंक राग द्वेष धरून पयस करूंक थळण्यांत हांव पयस वचूंक म्हाका कुर्बानी बोड मेळ्ळें हें सगळें आमची मागणी भाव भयणीनो सोम्याच्या पांया तळा समर्पण ताणें शिकयल्लें मागणी आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या सर्गीची माय मोरये माय त्रयेक देवाक लागीं जाल्ली तिच्या नांवान कितें मागल्यार येदोळ मिसरी त्रयेक देवाक नांव म्हणून ना तेच विश्वासान तिचें नांव उद्गारून आमी म्हणुया नामान मुरये कुरपेन भरले समी तुजे संगता भगवंती मोरये देवाचे माय आम्हा पाप्याक आदी विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्यो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवडा सक्रमंत
देवा विजय सग्राम दाखव तुझ्या कष्टा सुग्रास तुझे आमकां सोडलाय तुझे सोडवण सुफळ सुदास आमचे ते आम्ही बघी सारखं तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतन राज करताय ससनाच्या ससना 예수대와 옛날만 대와 대와니 바라도 바렐라란다वे 예수대와 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसू जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयण्यानो खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा आनी देवाचें उतर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक आमकां आपोवन दिता आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसता आसतना सांजूजे वाजाक समर्पिल्लें पूर्ण शेतांत
देवाची काकूळट मागोंक मजत मागोंक आशिर्वाद मागोंक आमी हांगासर आयल्या जायते इरादे जायते ते सम आमचे भितर आसात मौनपणी सोम्यांक समर्पुया आनी संग्या सांजुजे आमा पासून विनंती कर तुज्या मागण्यान आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारी आमच्या फिरगजींत खंयसर आमी काम करता सगळ्यांनी देवाचें बक्षाने मोग सुवार्थ परगट करूंक जायची कृपा आनी बळ आमा सर्वांक मेळोन म्हणून आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरी बेडोवचे खातीर आमकां आमी आयतें करया जायते बडी उतरांनी करण्यांनी आनी चिंतनांनी देवाक आनी एकामेकाक आमी दुखयलां त्या खातीर पदकाचे बक्षाने आमी मागया हांव पत्की सरपृदार देवाक आनी तुमकां भाव बेनिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट बरें सोडून हांवें जाय तितली पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे वंशदास अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयकात प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू सोमिया काकूळ Sumia kaklutka Sumia kaklutka Ratuya सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक उरजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणेची येवन तुज्या पर्यटके बरे जिविता मुखान साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सरून मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नव्या चिनयेची साल दोनूक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी तरास बडकी चलयता ससनाच्या ससना एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा खोटो मनीस आपल्या केल्ल्या सगळ्या फातकां पाड करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याच फातकाचो हांव आनीक उडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपल्या खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता तो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता गाय ताणें केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उडास उरचो ना कित्याक ताणें विस्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्ही इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें न्ही वा तुमी करतात तें सारकें न्ही नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता पूण खोटो मनीस आपणें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या फातकाक ताणें पाड केला देखून तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना
देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तू सोम्या सर कोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. पातळतावन सोम्या हांव तुका भोव मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कांची दिवन दित म्हज्या खालत्या विनेतीच्या थाळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून फातकाचें बोगसाणें आमकां आसा तुजी भाया भोगत. श्लोक. तूं सोम्या खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतरांचेर म्हजो आत्मो बरोवसून रावला. तेन्ना पांतें जायत अशें म्हणून फारागार आशेवन आसता. त्या वरनी चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडीवन आसा. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. हे इस्रायेला सोम्याची वाट पळोवन राव. कित्याक ताचे लागीं आसा खाकळू तूं संपूर्ण सुडका ताचे तावन लाभता. तस्सो इस्रायलाक तिच्या सोर खोटेपणांतली सोडयतलो. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. उद्गार. Cristo, तुमची सर्व काम तुमचे काम घडवता सर्वेस आणि वंदन तुका Cristo, Memoria, वंदन तुका Cristo, Memoria. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्रीय आणि फारिजेवाचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाले करीत तुम्ही सर्गींच्या राजांत रिक्षा रात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुम्ही आयकलां, जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेच्या जळतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें एमकोडाच्या उज्यांत लासय जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोट्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्याच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालीत. आनी सतत हांव तुका सांगतां, पयशांचो पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, शुक्राराचे 9 हांगासर संजुजेवाजाक मान करूंक तशेंच आमची मागणी भेटोवंक हांगासर आयल्या. हांगासर वेता आसतना देवाची कृपा बेसांवां आशिर्वादां मागोवन पाटी वसोंक हांगासर आमी आयल्या.
आनी ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमची काळजां मनां उक्त दवरया कितें देव आमकां ताच्या उतरां मरिफात सांगता नियाळ करूंक ती कृपा आमकां सर्वांक फावो जावं दी. थोडे तेंपा आदीं हांगासर सडावत रयत कृशीक आसतात न्ही गे. आमचे व्हडले उपाद्रिकाले ह्या दिसांनी तोटांत ते एक व्हडलें फुलांचें तोंड वय गे कितले मारल्यार न्ही कितले वखद मारल्यार न्ही कालें केल्यार ते काडूंक ओळसूंक जायना. आमी ल्हान आसतना कम्युनिस्ट म्हूण आसले खंय गेले ते आतां बारी उण्या जालां तें हळवळून गेलां ऑलमोस्ट. आतां हें एक तोंड पयर एकलो रयत म्हाका म्हणलो थोडे तेंपा आदीं फादर 1.5 म्हयनो जालो फुरसत उतनातली काले सायबा तोटांत हांवें म्हज्या बायलेन कामागारान 1.5 म्हयन्यांत हांव सगळे तोटांत आसले ते व्हडले तोंडाचे व्हडले फुलांचे तोंड हुमटून काडले फादर एक फळां समेत उमटून काडलें फादर 1.5 म्हयनो जालो. तूं पिसो सायबा म्हणलें मिशीन मातशें सोन हें बरें जाय गे वखद मारलें ना फादर मिशीन मारल्या उपरांत परते उदक पडलें तें येता. ताका बेस्ट आयडिया कालें हुमटून काडल्या मात्री ताचें तावन इल्लेशें आमकां ताचे बादा घालून रावयेत इल्लेशें समाधान रावयेत नाजाल्यार कितलें मिशीन कितलें वखद मारल्या तितलेंच हुमटून काडचें. आयचें आज आमी आयकलो शुभ वर्तमान 5वो उपादेश खंयचो 5वो उपादेश हॅलो 5वो उपादेश फादर तुम्ही कालेंगी दोतोर विचारतात पयले कुंभारची ती नाही. 5वो उपादेश खंयचो जिवीशी मारी नाका ताचे विशयान शिकयलें मग जेजून ताचे विशयान जेजू उलयलें मग जेजू जिवीशी मातशे बरें उलयना ताचे बदलाक जिवीशी मारूंक कारण कितें हाडलें ताचे विशयान उलयल्लो. तुमी आयकलां तुमच्या पुर्वजांनी सांगलें जिवीशी मारी नाका पूण जेजू म्हणटा त्या लास्ट जिवीशी मातशें लास्ट एक्ट तें लास्ट कार्य तें जिवीशी मारचे पयलें ते मेंदांत कितें जाता हाडलें राग दोन हाका बुशिके ताका काडल्यार मात्र म्हाका संतोश ते रागाचें चिंतप जेजू म्हणटा कान हुमटून काड. थंय हुमटून काडले शिवाय ह्या पथकांत हांव भायर येवंक जायना. मेन कारण कितें आनी एकल्या जिवशी मारूंक बुश्टे कोण सुरग्यांक जिवशी मारता गे ते कितें कुंगोड गे बकरो गे दुकोर गे एकल्या मनशाक जिवीशी मारचे म्हळ्यार आतां बरें ह्या दिसान कांय ना कोण ना बॉम्ब घालो खालें केलें मूग दिलें. पूण ना जाल्यार ते एक शब्द आसा सुपारी म्हणून आयकलां गे सुपारी म्हळ्यार पोपळ न्ही सुपारी दिवची म्हणून. म्हाका एकलो मनीस जायना जाल्यार एकल्या 1 लाख गे 2 लाख दिता ताकाच म्हणून मनीस आहात ताका कांय राग ना ताचे प्रॉब्लेम ना ताचे बिजनस तें ताचें काम तें राग असो कोणाक म्हाका आनी म्हाका तर डायरेक्ट कांय करूंक जायना पूण त्या रागाचेर चिंतून 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 त्या मनशाक लागाड काडटा म्हणसर म्हाका समाधान ना. आज जेजू ते लास्ट एक्ट आमी कितें म्हणलें लास्ट करनी ताचे विशयी उलयना ती जावच्या पयलीं आमचे भितर कितें जाता हाडलें तें हुमटून काडूंक सांगता. खाल मिशीन मारल्या पावना वखद मारल्या पावना पाळां समेत बुड्डून काडचें पाळां समेत. कित्याक एका मनशाक कॅन्सर जाल्यार जर तो डॉक्टर म्हणटा कॅन्सर जाल्यार तो पयलीं सोदता ते पॅट स्कॅन घे काल्यां पुरो स्कॅन करून पळयतात खंयच्या जाग्यार तें कॅन्सर जाता खंय जावन उब जाता आनी त्या जाग्याक ते किमो घे आनी रेडिएशन दिवन ते वखद घालून गूण करून प्रयत्न करतात. आनी असली थोडे पडी अर्ली चिंतना आसात म्हळ्यार कॅन्सराचें फास्ट कॅन्सर जाल्यार त्या व्यक्तीक मात्र अर्ली थोडे पडी चिंतना येतात म्हळ्यार तुका मात्र उरल्यांक समेत समाधानान जिवंक सोडनात मोगाळ भाव भयण. आनी तसली चिंतना आमच्या मोतीन काळजां जावन काण समाधान सो मनीस सांगो समी आज आमकां आपयता आसतना आनीक उतर सांगता तुका राग आसा म्हूण न्ही जर तर तूं मीस बेडयतना तुका काणी काडटना तुजें मागणें करतना जर तर तुजो भाव तुजेर उपराटला तुजी भयण उपराटल्या तूं शेजारी उपराटला करूंक जाता गे पुरा सुलाभ गे. आमची चूक जाल्यार तर आमी वळखून काण घेना तें समर्थन करता हांव कित्याक केलें तशें ताचे वयर आर्ग्युमेंट तशें चर्चा आनेकल्याची चूक केली म्हणून हांव वचून बॉक्सान म्हाका पिसो घे हांव वय पिसो जायचे सर्गींच्या राजा पसत आमी क्रिस्तांवांनी उरल्या पुरो आमी पिशे जाता पिशे जायचे आमी सर्गींच्या राजा पसत
तुज्या भावा पासून तूं चूक मागी नाका पूण तुजे पासून तुजें जो म्हणटा कित्याक ही 3 कामां आमी करतना ओडोळ म्हळ्यार उपास दान धर्म मागणें करचें आमच्या फायद्या पासून जेन्ना उपास करतना अनेकल्याच्या पोटा भूक लागता म्हज्याच पोटाक वय मू दान धर्म दिता म्हज्या बोल्सांतले दान धर्म जाता अनेकल्या बोल्साचें उणें जाता कोणाच्या बोल्सा उणें जाता म्हाकाच मागणें करतना अनेकल्याचो मेंदू काडून बसता हांव अनेकल्याचें काळीज काडून बसता म्हजेंत काळीज म्हजो तो मेंदू म्हजी तूं कूड काडून हांव बसता म्हळ्यार सोम्या मुखार सोम्या म्हणजे आत्म्याचें सल्वास हांव सोडवून म्हाका जाय तें काम हांवेंच करचें अनेकल्यान केल्यार जायना म्हाका था पयल्यार हांवें तूं कुडी काणगेचें म्हजे मम्मीन म्हज्या आवयन म्हजे कोणें इल्लेशें उण उदकान दियेत इल्लें नांव म्हाका हेल्प करयेत जेवणान दियेत गोळी तांणी काणग्यो जाता गोळी हांवें ती काणगेचें तसंच म्हज्या आत्म्याच्या सल्वासाक देवान दिल्लो अपूर्व असो वो खरेंच म्हजो काळ मोगाळ भोय मेळून म्हाका आनी तुका आमची आत्म्याची जतन काणग्योक ती आत्म्या जतन काणगेचे पयलें एक नदर घालूंक आमचे भितरच सगळे पोरूं खरेंच मतावन ह्या वेळ पोरूं पास्का पेस्त जावन आज मुसरी खालें पुरो उणें केलां सड केलां खालें पुरो म्हज्या आत्म्यांक दसलां कितें म्हणे हांवें बरें करयेत गी हे 40 म्हज्या आत्म्याची बॅटरी रिचार्ज करयेत गी हें आपोवणें तुका आनी म्हाका एक मोगाळ भाव भयण पयल्या वचपान देव उडास करता जर तर एक खोटो मनीस ताची खोटो वाडसून पाड वाडसून बऱ्या वाटेक आयल्यार ताका सल्वासांव मेळटलें तशें आनीक वॉर्निंग जर तर बरो मनीस व्हडलो मनीस समजून मनीस तुमचें पुरो बरें केलां तें सोडून तूं पाटी पाड वाटे अशें जाल्यार तुका सल्वासांव मेळचें ना तूं नास जातोलय म्हाका आनी तुका उडास करता आनी एक फावटी जर तर आमी पाड वाटेन आतां तर ती पाड वाट सोडून बऱ्या वाटेन सोमकूंक जर तर बऱ्या वाटेन चलता जर तेच बरी वाट कंटिन्यू करूंक मुंद वर्सूंक सोम्या आपयता ताका मोगाळ भाव भयणो बेसांव कुरपा आमी मागया सोम्या वो पवित्र काळ कुरपेचो काळ सुरू केला मात्री एक हप्तो जालो मात्री आनी उरले आणकी एक 5-6 हप्ते बऱ्या तनान करूंक आनी म्हज्या आत्म्याची जतन काडून घेवंक खंयची पुरा चिंतना खंयचे पुरा वाटो म्हाका तुजे तावन पयस व्हरतात ते सोडून दिवंक आनी सर्गीच्या वाटेक म्हजी मेटां पावलां मारूंक कुरपा आनी बॉल दी म्हूण मागया आमेन. Maria,
बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या दैवैलान आपल्या मनाकरी मेळी आमच्या वेकुळविचा दवा सर्वेस्वर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनुष्याच्या तारका आपले पर्जेगती सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान मेळयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सदेची वेळ तुका भोव मानवले. हे शेगून आमच्या काळजांनी वाडे आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र वाडो घेवन आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका संसुजे वाजा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजा क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सोळ दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या जाणून ही आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस म्हणून सुसंगेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच बरी जेवण जाता आसतना एक आस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांत पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराचें रगत फातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसून सुमेस मनुश्य पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थ सगुट परगटुया. बापा जेजूच्या मन्न आसूं आनी पुन्हा जिवंतपण आसूं आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी कसं आमी सुमेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेपे समेच्या वेळेस दिल्ले तुझ्या पळय समेचा उगडास कर. लिव आमच्या भगन बापा, पिटर फळ आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरल्या समेस्तान तुजें बरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्या तुज्या सर भक्तिकांक घरांनी आसून ही भक्तीपण पळोवन बरेपण आशेवच्या सर्व भावार्थी भावा भयणीक तुज्या पांये तळी आमी दवरता. आमकां मरये देवाचे मये संगती सांजुचे दिसपती भगवान जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं ह्याच जेजू सांगाता ह्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकले प्रार्थना सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार आसता तशी सुखसना आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकल्यांक चिता तशी आमची पदकां मुगोस. हरी आमकां कडल्यान पळोवं दिनाका, पुरवळ्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशनांतले आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ. तुजी येतारा उडकी सरयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक भगवान शांती दियान. ही पळय देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी सर्व आमी ती सुभागी. भलायकी मेळटा क्रिस्ताची कूड आनी ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं.
म्हणतोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुळी रक्ताच्या जेवणान निर्दोश केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळे शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. संभ्रमिक आशिर्वादाक तुमचे तकल्यो बागायात. सोर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या कन्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाडेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमाने सोलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवीदार देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समेत सदां आसूं. पिडेस्ताचेर वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजुजे वाजपापा मुखांत्र बरेंपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन दीत म्हणली आमची आशा आनी आमचें मागणें. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले याजक मानादीक बाप जॉन प्रकाश पिरेरा, पलोटायन मेळाचे याजक प्रस्तुत मियार सेमिनरींत रेक्टर जावन तांची सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवे सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आमकां भक्तीपणाक आदार दिला. तांणी हांगासर आराधन करता आसतना आनी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ते आमचे लागीं उलयल्यात. फकत आमचे लागीं मात्र न्ही, आमच्या काळजा लागीं, आमच्या अंतस्करणा लागीं उलयल्यात. देखून ह्या प्राचीत काळार जिवीत बदलापाक एक अपूर्वयसो संदेश तांच्या प्रसंगा मुखांत्र तांणी आमकां दिला. आनी जा की ही देख आमी घेवं येता आनी प्राचीत काळ बऱ्यान सारूंक एक आदार आमकां मेळ्ळा. ह्या वक्ता ह्या पुनशेताचो रेक्टर मनादीक बाप आसीस रेबेल्लो तशेंच सांगाती याजका तर्फेन आनी सर्व भक्तिका तर्फेन पदा तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमचो आभार मानता. तशेंच तुमच्या मिसावांत सर्व जैत आमी मागता. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो केल्ले फारांगी पेटे कोवेंताचे याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप फ्रेड ब्रॅक्स तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. कंताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस्त सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कंतारां टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्या विनिशा डिसोजा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त नायनल, ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वाजबापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या लुर्द सायबीण कायरांगळ वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वाजबापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज पांडिकट्टा वाड्याकारांक आसतली. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर रितीची तयाराय करच्या, दान मिसांक घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासाव वाचच्या, काणीक एकठांवच्या, दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाजबापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाजबापाची धराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत थंयसर विकरापाक आसात. जर तुमकां गरज आसा ते तुमी घेवं येता.
भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर हॉलांत थंयसर आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात. तुमी तांकां वचोन मेळ्ळी येता आनी ताचो फायदो जोडचो. प्राचीत काळार हरी एका शुक्रारा 10 वरार कुर्सा वाट कुमसारा 10:30 वरार आराधान मेस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण आसतलें. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसतलें. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दाफ्तारांत तुमी थंयसर दिव येता. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन आयवस दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वांटतले. हांव नांव आपयल्ल्या भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्या तुमचे लागीं खालती विनांती. तशेंच आयचे प्रधान याजक मनादीक बाप जॉन प्रकाश पिरेरन वाती दिवच्याक हांव उलो दितां. आनी आयचो प्रधान याजक मनादीक बाप जॉन प्रकाश आज पयले फावटी हांगासर ह्या पवित्र तळाक आराधनाक आनी मिसाक कुमो करूंक ते आयल्यात. देखून ह्या वक्ता पुनशेता तर्फेन मानाची वात पयलें आमी तांकां दिता. देखून फादर तुमी फुडें येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. शुक्राराच्या जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां प्रेपेतुआ सांत मारियो गोवा 1000 रुपये. नांव नाका म्हणून फजीर तावन 1000 रुपये. मेल्विन किरान क्रास्ता बेळा 500 रुपये. नांव नाका म्हणून आग्रार तावन एका कुटुंबान 1000 रुपये. सिरिल डिसोजा बोरीमार 1000 रुपये. काश्मीर डिसोजा पुत्तूरू 1000 रुपये. एलियास टेल्लीस सालेतूरू 1000 रुपये. फिलिप डिसोजा फजीर 1,500 रुपये. तशेंच पुनशेताक दान दिल्ल्यांची नांवां रॉकी गोवा 500 रुपये. ऑस्टीन गोवा 500 रुपये. डेनिस फेर्नांडीस आमेंबळ 5000 रुपये. ब्लॅन्सी रेगो मुडिपू 5000 रुपये. मारिया फेर्नांडीस गोवा 1000 रुपये. नांव नाका म्हणून मडंग काप तावन 1000 रुपये आनी नांव नाका म्हणून फजीर तावन 1000 रुपये. सर्व धानीक देव बरें करूंक म्हणटा. सांगातास तुमच्या उदार मनाक सांजुजे वास बाप तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागता. तशेंच वाती वांटिल्ल्या आयच्या प्रधान याजकाकी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापाच्या रेलिकेक येवकार मागच्याक सर्व आमी उबी रावया. सांजुजे वास बापा खोकळा पाणी मातुगा कृपा मागून दी बापा. विघ्नासनी नाका. देखन बसया. मोगचनो ह्या पवित्रार सुजेवास बापाच्या पांयतळी लाभली ते सांवार सर्व सांगाता घालून हांगासर सुजेवास बापाच्या ह्या नोवेना वेळी ताच्या पांयतळी अर्पीत आसतना सर्वांचे आशा देवा लागीं मागून तो फावो करता म्हणल्या विश्वासान हे ताका आमी समर्पिता. मोगचनो सांजुजे वास बापा लागीं मागले उपकार मेळिल्ल्या करगां पटयल्यात. एकल्याक बरें काम फावो केल्ल्या करगां. 6 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्या करगां. सैरिके खातीर प्रयत्न करनासलें बरेंपण लाभलां त्या खातीर त्या कुटुंबाच्या अर्गां दिल्यात. बऱ्या फुडारा खातीर प्रयत्न केल्लें बरो फुडार लाभल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. विविध गरजां खातीर 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरी मोत मेळच्याक. 12 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक. 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक.
11 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक एकल्याक सरकारी काम मेळच्याक एकल्याक स्पर्धात्मक परीक्षेंत जैत जोडच्याक 7 जाणांक परगांवांत वचूंक विजा मेळच्याक एकल्याक कामाची भद्रती मेळच्याक एकल्याक ताच्या CA परीक्षेंत ताका जैत मेळच्याक एकल्याक परगांवांत वर्क परमीट मेळच्याक दोगांक परगांवांत PR मेळच्याक तेगांक तांच्या उद्यमांत बरेपण मेळच्याक नवे उद्यम सुरवात करच्याक उद्यमांत वावरेड्याचें संगतपण मेळच्याक बरो फुडार मेळच्याक 20 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां एकल्याक शिरांचे पिडा गूण जावच्याक दोगांक तांची एलर्जी गूण जावच्याक एकल्याक ताचे सरथरांचे पिडेतावन गूण जावच्याक मानसीक वत्तड पयस जावच्याक 7 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्याक एकल्याक शिडीची पिडा गूण जावच्याक PCOD पिडा गूण जावच्याक दंताचे समस्ये सारके जावच्याक तेगांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक दोगांचे BP नॉर्मल येवच्याक एकल्याचे शुगर गूण जावच्याक एकल्याचे मायग्रेन गूण जावच्याक एकल्याक वर्टिगो पिडेतावन सुटका मेळच्याक एकल्याचे जेनेटीक नर्व समस्ये गूण जावच्याक एकल्याचे BP मुखांतर मेंदवाक लागले पिडा गूण जावच्याक एकल्याक बरी न्हीद येवच्याक रुखातावन पडिल्ल्याची दूख गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळच्याक ब्रेन ट्युमर गूण जावच्याक शेळ ताळो दूख तकली फडाफड गूण जावच्याक दोगांक तांचे दोळ्याचे पिडा गूण जावच्याक गोमटे दूख गूण जावच्याक दोगांक खोंकली ताप गूण जावच्याक एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक एकल्याचो बावळो दूख गूण जावच्याक हात दूख गूण जावच्याक स्थानांत वाडिल्ले गड्डे संपूर्ण गूण जावच्याक पिडे निमित्त आशिल्लो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक पाट दूख गूण जावच्याक चौगांक पेंकाट दूख गूण जावच्याक मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक 5 जाणांक पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक तेका जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक दोगांचे बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक मागता तेगांक भलायके संबंधीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक 7 जाणांक देवस्पणान आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडच्या कुटुंबांची मागतात एकल्याक देवपणे मेळचे पासून 9 जाणांच्या मतीक शांत समाधान मेळच्याक एकल्याक सर्व कश्टांतान मुक्त मेळच्याक कुटुंबान शांती समाधान एकवट राज करच्याक 5 जाणांक विशेष उपकार मेळच्याक मागतात लग्नां कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर मागतात चौगांक देवचाराच्या इज्जतान सुटका मेळच्याक चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक 2 जोड्यां मदें मोग सोडदोड आसूंक 5 जाणांक सर वायटा सवयांतले आनी तेंते सवांतले राखच्याक तेगांक तांचे आमाल पियोवणे सोडच्याक एकल्याचो हट आनी राग उणो जावच्याक एका कुटुंबाच्या बांयत उदक मेळच्याक बँकांतलें भांगार सोडोवंक आदार जावच्याक तेगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक एकल्याक ताच्या कामांचो पाग मेळच्याक कोर्ती केजीतावन सुटका मेळच्याक घरचे आनी सर्वीस स्टेशनांचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक एकल्याच्या वाहनांचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक दोगांचे जाग्याचे तक्रार बेगीनच सारकें जावच्याक एकल्याचे आंगड आनी घर बड्याक वेचाक एकल्याक क्रेशेक फावतें उदक मेळच्याक क्रेशेक लागलो रोग पयस जावच्याक बरो जागो मेळच्याक 6 जाणांक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक एका घरच्या कामाक आर्थीक कुमक मेळच्याक ह्या सर्व गरजांक पसत आमी मागता आसतना हांगासर आमी आसाव आमचे गरजो आमचे पिडा आमचे सर्व इरादे घेवन हांगासर आसाव हे सर्व जुजवाज बापा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवया सांगाताच ह्या पवित्र तळा खातीर विविध रितींनी बरें मन दाखोवन कुमक केल्ल्या हर एका भक्तिकाचो दानीचो ह्या संदर्भी उडास काडटा बरें मन दाखयल्ल्यांक 100 वंट्याची इनाम फावो जावं दी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या रांदपाच्या सेवे मुखांत्र मुडीप फिरगजेच्या वाड्याकारांनी करची सेवा हांगासर कुमसारांक सांगातपण दिवच्या याजकांक भक्तीपण चलोवन व्हरूंक घेवच्या याजकांक आनी हांगासर हप्त्या मदें वर्सां मदें हांगासर भेट दिवच्या आनी ह्या नव्यानांत वांटो घेवन बरें आशेवच्या हर एकल्याक
ताणें आशिल्लें बरें तांकां फावो जावं दी आनी हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांची आशा सुफळ जावं दी. घरांनी आसून काय इतर जाग्यांनी आसून ह्या पवित्र तळाचें भक्तीपण नव्यान आयकोनच्या वांटो घेवच्या हर एकल्याक बरें मेळोवन दी म्हणलें मतीन दर्या. सर्व आमी दिमी घालया. एक आमच्या आपा, एक नमान मरी, एक आनंद बापा. हात वयर घालून आमी म्हणया. आदल्या 2 हप्त्यांतून आमी एका भुरग्या खातीर मागोवन आसलेल्या फजीरच्या त्या भुरग्याक काल परच्या दिसा ताका डिस्चार्ज जाला, पूण डॉक्टरान इल्लें घालें ताच्या थंय तकलेन तें कितें चडुणें आसा म्हणून सांगलां. पूण भुरगें हांगासर ताणें हाडून जजवाज बापाच्या पांयां तळी ताका भेटयलें आनी त्या भुरग्या खातीर मागला. तुमच्या सबारांच्या मागण्यान जायना म्हणलें भुरगें घरा फाटीं आयलां. पूण आनीक बऱ्या भलायकेन आसून हांगासर ह्या तळार त्या भुरग्याची भलायकी बरी जावन ताणें साक्ष दिवच्याक हांवें त्या कुटुंबादाराक सांगलां जजवाज बाप एक आसरी त्या भुरग्या थंय करून दी. आनी आमच्या साम्मे बोलचो एक भुरगो दोळ्या कॅन्सर जावन ताच्या दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक आसा आनी जाला की म्हणून कळीत ना. पूण कितेंय देवाक साध्य जाल्लें खंयचेंच ना ह्या भुरग्यांक. आनी सांगाताच आमकां कळीत आसच्या सुमेस्तां खातीर बरें जावं दी म्हणून हात वयर घालून आमी मागया. एक आमच्या आपा नमान मरी आनंद बापा. आमच्या बापा सर्गींच्या सांजुजे वास बापाची लदीन सोम्या काकुळ तामची कर, क्रिस्ता काकुळ तामची कर, क्रिस्ता आयकम काम, क्रिस्ता दयान आयकम काम. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्रत्म्या, सांतिस्मा त्रिंदादे खास देवा, गोंयच्या बेनेबलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळी खायेची जिणी जिवसो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो परमोळ पासारल्ल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजे वास बापा, मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान सांबाळपिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचून नाश जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, खोंताचें भक्तीपण आदार न मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर बावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवरां धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनातल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वास बापा, बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. नोवेनाचे मागणे सांगात आमी मागया. ये सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल पंक्त. तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायिल्ल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. साक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल.
देवाचे उदर परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्त कर. पेल्याचे बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिपा शिकयलां हें आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतल्यांत थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन नासलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकार आजान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवान तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनादी कर. एक घडीभर मावून रावन आमची खासगी मागणी आमी उडासा काडया. प्रत्येक जावन एकल्यान मागोवंक सांगलां. कित्याक 15 की 20 फीट ताव उबार तावन तो सकला पडोवन ताचे लंग्स फ्रॅक्चर जाल्यात. तशेंच पाटीच्या कोण्याक मार आसा. येदोळूसो 2 सर्जरी जाल्यात आनी सेन्सेशन येदोळी पाटी येवंक ना. पेंटा सकयल कितेंच सेन्सेशन ना. देखून डाक्टरांनी ताका येदोळूसो सांगलां 3 म्हयन्यां भितर सगळें सारकें जातलें, सेन्सेशन येतलें म्हणून. त्या आमच्या भावा पासत आमी मागया. सांगात आज एक भयण कॅन्सर पिडेक ट्रिटमेंट काण घेवन आसली. येदोळूसो गूण जावन येतेत आसा. परवां टेस्ट आसा म्हूण सांगलां. देखून टेस्ट करता आसतना रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या मागोवंक सांगलां. तिचे पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, परिक्षेक तयाराय करून आसात. तांचे पासोती आमी ह्या वेळार मागया. सर्व आमी सांगाता म्हणया. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर्व पासां तावन आमकां राखून व्हर. बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायाच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गेच्या घरांत सासनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सुमयाचे नावी आमचो आदान सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, विविध तराच्या दुखेक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायती आजापां करून तीच मोवाळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुचे वाजाच्या 9 दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी सुदोस एका देवात हांव येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुचे वाजाच्या विनवणेन सगळे पिडेंतली सगळे वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सेवे साकरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचे बळ मेळोवं. सांजुचे वाज सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा सुतोस भरीत आसा. तुमी सगळीं त्या बापान बसयलेल्या घरांत भग्यनपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सर्वंदराच्या देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सदांच आसूं.
कर मग येऊन सच्चे तुरे आमच्या देवा आमच्या दुश्मन के बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.